नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची युरीन केल्या घोषणा. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळे 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो जातलो यत्न, सांगले आमदार युरी. पणजे मांडवी पुलावयल्यान एके बायलेन मारली उडी. उजो पालपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धाव घेत बायलेक सोदपाचो वावर केला सुरू. पुलीस करतात तपास. गोंयचे दर्यादेगेर लायले तांबडे बावटे. दर्याची ल्हारां जाल्यात खर. बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी देंवपाचे न्हय उदकांत. लायफगार्ड संघटनेची शिटकावणी. दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन जाल्यार सुरवात. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणुके खातीर देवल्या रिंगणात. कुळ्या मेटावाडो वाठारांत दूधसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या 4 जाणांक आयले मरण. तातूंतले 3 जाण सख्खे भाव. कुळे पुलीस करतात फुडलो तपास. आनी कुळे पुलीस प्रत्येक गाडये कडल्यान पयशे घेतना लोकांनी काडिल्लो व्हिडिओ जालो व्हायरल. 2 दिसांनी रिपोर्ट कितें येतलो ताचेर घेतले कडक कारवाय, सांगले एसपी शेखर प्रभुदेसाय. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंयांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोषणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळे 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो. हाच्या वांगडाच काँग्रेस मांड नांवाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला. पळयात. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोषणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणार जागृताय निर्माण करतली खंय. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत उलयतना आमदार आलेमावान भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताआड भाजपा निर्णय घेता असोय आरोप ताणें केला. ह्या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली. दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते, फुडारी, समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. ह्या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रस्न एकठांय करतले अशें आलेमाव हाणें सांगले. लोकांचे प्रस्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितानाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ले कायदे रद्द करतले अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. शेनवारा रातीकडेन पणजेच्या मांडवी पुलावयल्यान उडी मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. लोकांनी म्हायती दिल्या उपरांत उजो पालपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धाव घेत बायलेक सोदपाचें काम सुरू केलें. तशेंच पुलिसांनी हे घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या. पळयात. बोर्डिंग से पंजीम की तरफ जा रहा था तो मैं इतना जा रहा था वो लड़की यहाँ से रोकी और उसके ऊपर बैठी हुई थी, मतलब ठीक है. तो लड़की ऊपर क्यों बैठी हुई है, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को अजीब लगा. तो मैंने स्कूटी यू टर्न मारी वहाँ से. जब जैसे मेरा स्कूटी का मुँह इधर की तरफ हुआ देन मैंने देखा कि वो लड़की जंप मार गई. और मैंने 10 से 12 मिनट तक उस लड़की को यहाँ पानी के अंदर तैरते हुए देखा. मैंने बहुत आवाज़ में हमारी बोट वगैरह को पानी के अंदर जाकर पावसाळो आयिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग चड धोक्याचे जाल्यात. दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात. बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी उदकांत देंवपाचो साहस करचो न्हय अशें लायफ गार्ड्सांनी सांगलां. राज्यांतल्या दर्यादेगेर लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात आनी धोक्याचे संकेत दिवपा खातीर तांबडे बावटे लायल्यात. गोंयांत पावस सुरू जाल्या उपरांत दर्यादेगेची परिस्थिती चड धोक्याची जाल्या. ताका लागून लायफगार्ड एजन्सी आनी मरीन कंपनीन थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक दर्यांत भितर सरपाक टाळचें अशें सांगलां. राज्यांतल्या 54 दर्यादेगेर 450 परस चड प्रशिक्षीत लायफगार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्याची सतत गस्त चालूच आसा आनी पर्यटकांक सुरक्षेच्या उपायाचेर सल्लो दितात. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी तांबडे बावटे लायन धोक्याची शिटकावणी दिल्या. दर्याच्या बदलत्या हवामानाक लागून दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात देखून पर्यटक दर्याक व्हांवून वचपाचो धोको आसता.
दक्षिण गोंयांत 30 जाल्यार उत्तर गोंयांत 24 दर्यादेगींनी लायफगार्ड तैनात केल्यात। ते भायर मय तळें, दुधसागर घसघसो, सावरी घसघसो, म्हावाचो गुणो ह्या पर्यटन थळाचेर खाशेली सुरक्षा वेवस्था केल्या। सध्या दर्या खुबळ्ळ्यान दर्यांत पेंवप, उदकांतले खेळ, नुस्तेमारी अशा कार्यावळींचेर बंदी घाल्या। ते भायर पावसाक लागून निसर जाल्ल्यान फातराच्या वाठारांनी लोकांनी चड जतनाय घेवपाची सल्लो दिला। मजगतीं सेल्फी खातीर धोक्याच्या सुवातेर वचप, सोरो पिवन उदकांत भितर सरप वा वीज वादळाच्या वेळार दर्यादेगेर वचप टाळचें अशें लायफगार्ड संघटनेन लोकांक शिटकावणी दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई झांटये हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या। पयलेच फावट मतदान पत्रिके वरवीं ही वेंचणूक जाता। सरळ 2 गटां मदीं ही वेंचणूक जाता। अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लढयतात। देखून सगळ्या ट्रक मालकांची वेंचणुके कडेन नदर लागून आसा। बिचोली ट्रक ओनर एसोसिएशन ऑफ सेजा मायनिंग बिचोली मायन ह्या इलेक्शनाक हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उबो रावल्लो आसा। हांवें आतांच म्हाजें वोट कास्ट केल्लें आसा। हे जे इलेक्शन आसा हे आमच्या एसोसिएशनाचे पयले फावट अशें बॅलट पेपराचेर आमी इलेक्शन घेता। हे इलेक्शन घेवपाचें तात्पर्य इतकेंच की कंपनी जी सदांच आमी मिटिंगेक वयताना तुमी इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून आमकां सांगताले, कित्याक सिलेक्शनान जी कमिटी वयता ती मागीर एक 8-9 म्हयन्यांनी परत आनी कोण तेवटेन वचोन तेवटेन सिलेक्शन जातलें म्हणून एक आमी सगळे ट्रक मालकांनी अशें डिसिजन घेतलें की इलेक्शन करून इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून। पॅनलां 2 जालीं जावं आनीक कितें जालें हें कांयच ना, कित्याक लास्टाक ऑब्वियसली ट्रक मालकूच सगळे आसा आनी जे कोणूय निवडून येतले ते फाल्यां ट्रकाचो जो आमचो जो बिजनेस आसा तोच मुखार घेवन वयतले। हांव आमचे जे 180 जे ट्रक आहा आनी तेंचे मालक आसा तांकां विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या मतदानाक पार्टिसिपेट जावचें आनी बरे उमेदवार आसा तांकां त्या उमेदवारांक निवडून हाडचें। आमच्या ट्रक एसोसिएशनाचे इलेक्शन आहा तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी फर्स्ट टायम बॅलेट पेपराचेर आमचें वोटींग जाल्या। तेन्ना निवडून फुडें इलेक्शनाक निवडून येयल्या उपरांत सुरळीत प्रमाणे फुडें आमी धंदो आमचो सांबाळटले आनी एकत्र रावन काम करतले। 2 पॅनल आहा न्हू? 2 पॅनल आहा, एक आमचे आनी एक ऑपोजिशन दुसरो आहा। कोणाचे निवडून येयल्यार आमी एकत्र रावन काम करतले। मेटावाडो कुळ्या वाठारांतल्या दुधसागर न्हंयत न्हांवपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक पडून दुर्दैवी मरण आयलें। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात। 2 जाणांनी ITIत शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो। कुळे पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले। मेटवाडो कुळ्या वाठारांत दुधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हांवपा खातीर उतरले तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अतमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले। बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले। तातूंतले 2 जाणांनी ITIत शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो। सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। एकलो ट्रक वो टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो। हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हांवपाचें। हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजार तेकू पावलेले आमी। मागीर तो हिरणा लक्ष्मण 3 भाव आहा पळय तेमी परत येयले हिंगा सकयल येयले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखून गेल्लो न्हांवपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा नाका, आमगे हायट देखून कमी आहा। मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना, हांव हिंगा सायडी येयलो सायडी न्हांवतालो। आमी तेगी एक सगळे हे भुताले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखून बुडले। पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीन, तुमचें नांव कितें तेंचें? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नांव राम
आणि धाकटे भावचो लक्ष्मण, आणि तो चौथा असा तो कोण? तो विजय. आता आयटीआय कोण कोण करताले? आयटीआय राम आणि लक्ष्मण कोता. दोगूच काढले. आज ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी असली? ना आयटीआय आता हॉलिडे हा, तेक लागून आयटीआय मंडेसून स्टार्ट जाता. तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आम्ही फ्री हा, आम्ही या म्हणून. पिकनिक हा, तू आयटीआय करता? कितले जाण येयल्ले तुम्ही? कॉलेज कोता. हा, फादर आग्नेल कॉलेज कोता. कितले जाण येयल्ले तुम्ही टोटल? आम्ही टोटल 5 जण येयल्ले. 5 जाण. 4 जण बुडले. 4 जाण बुडले. तू एकटोच येयल्लो. मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो. हांव अशें कोता आसले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आसलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो. लाकड थिंगा पावनासलें. लाकड उडयल्लो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून. धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको. तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. आमी कुळें आसा ज्या जाग्यार दुधसागर ही पवित्र न्हंय आसा त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा. वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा, राम आनी लक्ष्मण आनी तेजो फ्रेंड एक विजय, हे चौगांय न्हाताले आनी तेंच्या वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जण. टोटल 5 जण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर तिगांय चौगांय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण एकामेकाक काडपाक गेले कडेन चौगांय बुडले. आनी हो जो वयर आसलेलो तो तांकां लाकूड बारीक बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो पूण तेजे कोण आसल्या कारणान ताका लाकूड ताका पावले ना आनी तोय मुखार गेलो ना. तो तसोच उठून हांगच्यान पोलीस स्टेशनाचेर गेलो. पुलार लिफ्ट घेतली आनी पोलीस स्टेशन गेलो. पोलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले. पयल्या ते चौगांय बुडलेले आसलेले, मेल्ले आसले. चौगांकूय काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या. तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4 बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्या लेखनाथ खेडेकर. कुळे वाठारात सध्या पत्रकारांनी काडिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ परत व्हायरल जायत आसा. पुलीस खाजगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा. आता हे गाडयांक तालाव मारिल्ले पयशे जाल्यार खाजगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले हे एक कुवाडें. मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटलें अशें एसपीन सांगलां. पळयात. बाबा किती बाबा कितली तालाव दिली मी सकाळच्यान? हे पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमका सगळे पहिले पैसे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुम्ही पैसे घेतले. हे डेली चल्ला तुमगेले अशें गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणून पैसे घेतले तुम्ही? तू आता PSI सारखे कितले पैसे घेतले? तू उलयना असं कसं मेळटा तुका? तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें? कितले दिले आणि प्रायव्हेट गाडी बाबा पळय PSI आतां पळयता हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय. एकले पुलीस उलोवपाक तयार ना. दिले दिले पैसे. दिले पैसे.
साहेब कॅश कसले पयशे कॅश कित्याक साहेब कॅश कित्याक पयशे इतले गोंयच्या कांय पुलिसांचे गुण ह्या नादी लेगीत आयकपाक मेळ्ळा. सूम जळ्ळे पूण पीळ वचना म्हळ्यार परिस्थितीचो अणभव आयलो तरी मनीस सादूर जायना अशी गत गोंय पुलिसांची जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. ह्या नादी लेगीत कांय पुलिसांच्या बाबतीत अशीच लाज घेवपाची प्रकरणां उक्ताडार येयली जी गोमंतक टीव्हीचेर लेगीत दाखयल्ली. ह्याच वाठारांत कशे ट्राफीक पुलीस केरळांतल्या पर्यटकां कडल्यान लाज घेतात ते लेगीत उक्ताडार हाडिल्ले. मात आतां परत परत ह्योच घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान एक गंभीर हुस्को निर्माण जाला. कांय दिसां आदीं मायणा कुडतरे अल्पवयीन भुरग्यां सयत 5 तरणाटे पुलिशेच्या ताब्यांत आसतना तांकां मारपेट, छळणूक आनी लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप वकिलांच्या हजेरेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तरणाट्यांनी केल्लो. जाल्यार आतां आमोणा सांखळे जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाकच पुलिसांनी अटक केलो. पुलिसच ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडटा जाल्यार ते स्वता पुर्र जावन चलयता तेन्ना कशें कितें? आतां तर कुळे वाठारांत पत्रकारांनी पुलीस पयशे घेतात ते व्हिडिओ काडल्या जे वाऱ्याच्या वेगान बरेंच व्हायरल जायत आसा. खाजगी गाडयांनी बसून पुलीस पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत दिसून आयला. ताका आतां कितले तथ्य आसा ते मागीर कळटले. मात प्रस्न उपरासता तो असल्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान पुलिसांक सरकारी पगार पावना काय वा सत्तेचो फकत गैरवापर चल्ला? केन्ना ह्या पुलिसांच्यो शेपड्यो ओडून धरतले आनी केन्ना ह्या पुलिसांचे कान पिळटले हे चिंतपा सारखे प्रस्न. मजगती ह्या व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात गंभीरतायेन नोंद केल्या. तशेंच फोंडेच्या SDPO कडेन खर कारवाय करून 2 दिसांनी रिपोर्ट सादर करचो अशें सांगले. तशेंच एकदा रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत कारवाय जातले अशें SP शेखर प्रभुदेसाय हाणें सांगले. सर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो काल की पुलीस कॉलेज जे चॅकपोस्ट आसा तांकां पयशे घेता आनी तेजी तुमचें कितें एक्शन आनी कितें डिटेल्स? तो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचो आमी सिरियस वी हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ दॅट. SDPO Fonda has been asked to conduct preliminary inquiry into this matter and submit a report within 2 days. Once we get report, we will take departmental action on the basis of the inquiry report. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कुडचडे बाजारांतलो कोयराचो डिगारो खांडीवाडा वाठारांत आशिल्ल्या प्राथमीक शाळेच्या फाटल्यान हाडून उडयतात असो आरोप थळाव्या लोकां सयत कुडचडे फ्रंटान केला. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून शाळेत येवपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. तशेंच पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोयराचो विलो बेगोबेग लावचो अशी मागणी थळाव्या सयत कुडचडे फ्रंटान केल्या. शीक जाय सामकी घाणी येता घेवपा घाणी येता सगळ्यांक हें करपाना सामकें घऱ्या बी भरला उदक वचना सगळें उदक हें जावन रावला कोणान रावला उदक काल अननोन पर्सन येवन हें उडयला ते आमकां खबर ना. मागीर आमी आमचे कावन्सिलराक सांगले ताणी येवन मागीर ते मातशें बंद केले तरी पूण अजून ते व्हरना आनी आमच्या भुरग्यांक सामकी त्रास जाता सामको. आमी विंडो बंद करून शिकयताले तांकां भुरगीं थोडीं येयना पेरंट्सांनी धाडना वाचाक. पेडणे पुलीस स्टेशन फाटल्यान आशिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या सामके वायट अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सांक झाडां झोपांनी रेवाडो घाल्ल्यान ह्यो इमारती सामक्यो भूत बंगल्याची याद करून दितात. ह्यो इमारती बेगोबेग मातये भरवण करून पुलिसांक रावपाक नवे क्वॉर्टर्स उबारचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. पळयात. हांव सध्या आसा जे पोलीस क्वॉर्टर्स आसा पेडणे ते निवासी गाळ्यांकडे आसात. हांगासर 1, 2, 3 निवासी गाळी आसात. थंय काही कर्मचारी रावतात पूण जे बाकीचे 3-4 क्वॉर्टर्स हांगा आहात तांची दशा पळयल्यार दिसता की सरकार कित्याक हांगासर दुर्लक्ष करतात.
भूत बंगल्या सारखे हांगासर वाठार दिसून येता. हांगासर व्हडा प्रमाणात जी मोडकी गाडयो आसात, वाहनां आसात आनी क्वॉर्टर्सान जर लक्ष मारल्यार तशी साफ सफाई जायना. परिसर वाठारांय साफ सफाई केलो वचना. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जे पयसल्यान पोलीस कर्मचारी येतात आनी तांकां निवासाची सोय नासता त्या खातीर सरकारान दूरदृश्टी दवरून एक क्वॉर्टर्स उबारले आशिल्ले. पूण आतां असो प्रकार घडला की ह्या वाठारान जायते पोलीस आपल्या घरा पयस ठिकाणी वयतात आनी रावतात. पूण हांगासर जे क्वॉर्टर्स आहात ते रिपेर कित्याक सरकार करना, हांगासर कित्याक दुर्लक्ष जाता होय प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत जनतेक म्हणजे जांची घरां आसात मागीर ती स्वताच्या जमनीन आसुवे भाटकाराच्या जमनीन आसुवे ती म्हजे घर येवजणे खाली ती घरां नावार करपाची तांचो यत्न सुरू आसात. पूण ज्यांकाच गरज ना तांची घरांच नावार जावंक शकना अशा गरिबांक सरकार खंय तरी जमनी दिवपाचो यत्न सुरू आसात. पूण जर सरकाराक हे क्वॉर्टर्सच रिपेर करपाचे ना किंवा ते फुडें व्यवस्थीत करपाचे ना, सरकाराक जागा नाका आशिल्ली जाल्यार हांगासर एखादो बहुउद्देशीय इमारत उबारची जे निवासी इमारत म्हणटा आनी तातूंत फ्लॅट तयार करचे आनी जांकां घरात ना तांकां म्हजो फ्लॅट ही येवजण एक सुरू करून जर अशा गरिबांक हांगासर सोय केली जाल्यार तांचे आशीर्वाद सरकाराक मेळटले. सरकार वेगवेगळ्या नजरेतून कामां करतात पूण हांगासर जे फ्लॅट म्हणजे जे क्वॉर्टर्स आहात ते क्वॉर्टर्स सरकार कित्याक रिपेर करिना हो प्रश्न आसा. सरकाराक ही जमीन नाका. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान जे जमनी सरकार घेता आनी प्रकल्प हाडटा ते मागीर जमनींचे फुडें कितें जाता. हांगासर ज्या पद्दतीने हे क्वॉर्टर्स आहात तो परिसर जर पळयल्यार तो अस्वच्छ दिसतात. कोलवाळे पुला लागसार हायवेचेर दुचाकी आनी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो. कारीन दुचाकीक नेटान धपको दिल्यान हो अपघात घडला खंय. अपघातात कोलवाळेच्या आदले पंचवांगडी मायकल फर्नांडीस ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. अशें स्पिडीन वयता हे पट्टे मारलेले ते पळयनात तेमच्यान ते बरोवन दवरूंक जाय की 40 स्पीड या 30 स्पीड थंयसून येता हेवटेनसून बरोवन दवरूंक जाय तेन्ना ते कंट्रोल करतले आसलो. पूण तेमच्यानी अशें कांयच करूंक ना आनी हो गुन्यांव PWDचो म्हणटा. PWD टोटली रिस्पॉन्सिबल पॉली थंयसून ते बरयल्ले आसतले 40 स्पीड या 30 स्पीड म्हणून तर हे थंयसून 30 न्हय. पूण अश्यो गाडयो वयता ह्यो फास्ट वयता. हे पट्टे कोण पळयता हे जनावरांक पळय पट्टे काय कोणाक पळयता ते आमकां कळना. कितें जालें एक्झॅक्ट एक्सिडेंट को जालो? मॅडम हांव म्हाज्या गाडीन आसलो हांव घरा वयतालो आनी तेणें बस स्टॉपा कडल्यान मदींच गाडी घेतली तो त्या सायडीन क्रॉसींग करतालो दिसता आनी सडनली मदीं येयलो आनी टॅक्स धरलो. तर हांवें कंट्रोल केलो आनी मागीर तो वचून गाडी वयल्यान त्या सायडीन पळयलो. तो खंयच्यान वयतालो? तो बस स्टॉपा कडल्यान उबो आसलो आनी तेणी सडनली मदीं घेतली. वयर वचपाक पळयतालो दिसता पळय मदीं हांव धाडे वयतालो कोलवा सायडीच्यान मदल्यान असो काडटालो तो बारीकसो वाड आसता न्ही काडून वयतून वतालो रॉंग सायडींतल्यान. हांगा कॅन्सल हे बंद जावंक जाय एक्चुली. हांगा खूब जाता एक्सिडेंट केला लोकल खातीर जाता एक्झॅक्ट रिजन कितें एक्सिडेंटाचें? गाडी करता बायकवाले एका फाटोफाट म्हणजे अशें पळोवन क्रॉस करूंक जाय. एक क्रॉस जावच्या पयलीं दुसरो घालता वाटसून. म्हाका सांग वचपाक जागो आसा ऑलरेडी काय लोकांनी केला? केला तो कोणी लोकलानूच केला तो. बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक घडणूक सुवातेर अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेळार मुख्यमंत्री स्वता गाडयेत आशिल्ले. तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याचे गुळेत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा.
आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.